सरकारी नोकऱ्यांचेरय आता सेंटिनलांचो दळो मेळचोना करपाक खासगी व्यवसाय. रोहन खंवटेन दिल्या शिटकावणी सरकारी नोकरशायेक. जुलयाचे 1 तारखेच्यान जातले कॅसिनोतल्या उदकाचे ऑडिट. निलेश काब्रालान न्हयकारले काँग्रेसीन केल्ले आरोप. मडगांव उपरांत दिवचल पालिकेने केली कोयर सेंटिनलाची घोषणा. कोयर उडोवप्यांचेर जातली खर कारवाय. कुंकळी कोयर प्रकल्प आता सोनसड्याच्या वाटेर. फोटो काढपी दुबाविताक धरलो दाबोळी विमानतळाचेर. सापडली फटीची वळखपत्रां. वेगवेगळे वळखी दाखवून भोंवतालो देशभर. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबरो विस्तारान. सरकारी अधिकाऱ्यांचेर आता सेंटिनलांचो दळो आसतलो. सरकारी नोकरी आणि खाजगी व्यवसाय अश्यो दोनूय गजाली वांगडा करपाक मेळच्यो नात. कामगार मंत्री रोहन खंवटेन तसो इशारो दिला. एक तर नोकरी सांबाळात, नाजाल्यार व्यवसाय. दोनूय कामां वांगडा करपाक मेळची नात, खंवटे म्हणटा. सरकारी नोकरी करपा बरोबरच आपलो धंदो सांबाळप्यांक सोदून काडपा खातीर सेंटिनलांची नियुक्ती करपाचे ताणें संकेत दिल्यात. मंत्रिमंडळाचे बसकेत हाचेर चर्चा करून मागीरच कितें तो निर्णय घेतले अशें ताणें सांगलें. रोजगार धोरणाचेर चर्चा करपा खातीर कामगार आयुक्तान उद्देगीक संवादांचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार तो उलयतालो. Government employees are involved in running side businesses. Now, if that is a side business and it is self-employment for him, it is a very good thing. We are setting an example, but he can't do both. So he has to decide to run his self-employment and get out of the government thing. One is there are deserving candidates who are waiting for government jobs. At the same time, if we need to give proper administration and governance, it becomes important that the people who are responsible as government employees at various levels give deliveries as government, as public servants to the people of Goa. And ताज्या खातीर CMA कडे बरोवन I will ask for a special task force if required to be formed to get into this. I will also request की सेंटिनल स्किमा प्रमाणे तशेंच एक इन्फॉर्मर जाल्यार तांकां रिवॉर्ड कर आणि सोदून काडे कोण गव्हर्मेंट लोक आपले काम सोडून सायड धंदे करतात. कोण पार्टनर आसा रेस्टॉरंटांनी, कोण आनी कितें आसा, हें सगळें जें चल्लां, आय थिंक समवेअर इट हॅज टू स्टॉप. भुरगे रावल्या, भुरगे सगळेंच रावता गव्हर्मेंट जॉब. फ्रेश ब्लड आयले, एखादी फ्रेशनेस येतलें. तेय जाय जाल्यार जे कोण सायड धंदो करता तांकां गव्हर्मेंट धंदो करप, एक गव्हर्मेंटाचें काम करप हें म्हणना. तुमची प्रायोरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसा मरे. इट्स अ गुड एक्झाम्पल यू आर क्रिएटिंग. गो इन टू दॅट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डोंट बी ऑन द गव्हर्मेंट. सो इन्फॉर्मर्सांक रिवॉर्ड करप, हाजेर टास्क फोर्स घालून हाजेर चॅक करप, हे मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयतलो आनी हाजेर मागणी करतलो की एक टायम बाउंड करचो. तातूंत एक seriousness of government people who are working also will be seen. First, as a labor and employment minister, since I identify this as one of the issue, I will highlight this through a proper letter to our chief minister. Chief Minister being the head of the state with the Council of Ministers will have to discuss this issue, deliberate and go. But I am very clear of the opinion that informers हाडले तेन्नाच अकाउंटेबिलिटी वाडटली. आणि जे कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर सेल्फ एम्प्लॉयड आसात ऑर जातात सायड बिझनेसीन, तांणी तीच प्रायोरिटी घेवची ऑर वॉट एव्हर अँड गो देर. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. म्हेळ्या उदकाची निर्मिती आणि उदकाच्या एकूण वापराचे ऑडिट करपाचें गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थारायलां. जुलयाचे 1 तारखेसावन हें ऑडिट सुरू जातलें अशें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. म्हेळ्या उदकाचो विलव लावपा विशीं मंडळ आपलें काम बरे तरेन करता अशें ताचें म्हणणें. कॅसिनोत तांचें म्हेळें उदक मांडवी न्हंयेत सोडटा असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केल्लो. ताज्या आरोपाक काब्रालान जाप दिली. The committee which is formed because of NGT, where there are scientists of NIO, there are NIT members, National Institute of Technology members, and some other members. What we are going to do from next month onwards, I am telling that whatever water comes inside is going to be measured, and whatever discharge which is measured in the tank, we will measure it scientifically. Scientifically, they will be measured by our scientific people, our scientists, and we will tally, which is going to start from next month onward, from 1st of July. Pollution Board is working diligently. They have made all जे तांकां रिक्वायरमेंट जे कितें करपाक जाय at scientific level or in scientific manner or what science is. Now Goa Pollution Board, what are they doing? Goa Pollution Board in 2014 onwards, they have sealed the tanks of the
of the casinos of waste discharge. आणि how the waste levels are monitored by them आणि खंयरी तरी तो discharge करपाक जाय जाल्यार they are called. Who is called? Goa Pollution Board is called. Goa Pollution sends one representative of Goa Pollution Board. Captain of Ports representative comes and the seals are broken. Pumps are put inside that tank of sewage and discharged on a dump barge. And this dump barge is monitored by our people. If now he says our people are government people are also not to be, I don't know, then we'll appoint Congress people as government people. That's what we want. म्हेळ्या उदकाची तपासणी करपा खातीर एकाद्री नवी पद्दत आसा जाल्यार सुचोवची अशें आवाहनय काब्रालान गिरीश चोडणकराक केल्लें. ताणें सुचयल्ली पद्दतय चालीक लावपाची तयारी आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आता गिरीशाची दुसरी सायन्स आहा जाल्यार आमकां खबर ना. तो जर सायंटिस्ट जर दुसरे भाशेन कितें सांगता जाल्यार तेणें आमकां एक रेप्रेजेंटेशन दिवचें की अशें अशें तुमी कितें करता तें सारकें न्ही, पूण म्हजें सायन्स अशें सांगता, म्हजें सायन्स अशें सांगता आनी तें सायन्सान म्हणजे तुवें करचें जाल्यार तेंय आमकां करपाक रेडी कांय प्रॉब्लम ना. चिंतून करपाक जाय असो हांव ताका एक म्हाका दिसता शिकलेलो मनीस आनी लोकांक दिशेवाल करचो न्ही. काम करा, फुडलो गव्हर्मेंट तुमकां जर हाडपाक जाय लोकां खातीर काम करा, लोकांक दिशाभूल करनाका, लोकांक मिसगायडींग करनाका. कित्याक खंय तरी आमी हो गव्हर्मेंट जो आसा इज व्हेरी स्टेबल, टेकिंग ऑल स्टेप्स ऑफ डुईंग रायट फॉर द सिटीजन ऑफ गोवा. परवरेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सोनसड्या फाटोफाट कुंकळेचो कोयर प्रकल्प पेट्टलो असो दिसता. विरोधकांनी तरी तसो भंय उक्तायला. तेवटेन दिवचलच्या नगराध्यक्षान शिटकावणीच दिल्या. मेळत थंय कोयर उडयशात, सांबाळून रावात. पालिकेच्या कोयर सेंटिनलांची तुमचेर नदर आसा. पालिकेन नेमिल्ले मनीस कोयर उडोवप्यांचे फोटो काडून पालिकेक धाडपाचें काम करतले. कोयर उडयतना सापडिल्ल्यांचेर खर कारवाय करतले. कांय जागे हे कोयर उडोवपाच्यो सुवातो जावन रावल्यात. लोकांनीच ते थारायल्यात. दिवचल पालिकेन नितळ दिवचल मोहीम चालू दवरल्या. अशें असलें तरी दिवचलच्या निमुजगेर वता ते वाटेर कोयराचे दोंगर जावपाक लागल्यात. कांय लोकांनी ताचे कडेन लक्ष ओडले उपरांत पालिकेन ताची गंभीर दखल घेत बसका घेतली. बसकेत कांय सुवातांचेर गार्बेज सेंटिनल नेमपाचें थारायलें. पळयात. पण शहरामध्ये जर योग्य नियोजन केलं तर केवळ 2 तासामध्ये संपूर्ण शहर रोज 9 वाजायच्या अगोदर स्वच्छ होऊ शकतं. आणि कचरा गोळा करण्याचं काम जे आहे ते 9 ते 10 या वेळेत गाड्या आणि शहराच्या बाहेर कचरा नेणं, कलेक्शन करणं हे काम 9 ते 10 मध्ये होत आहे. त्या जाग्यार थोडे ब्लॅक स्पॉट आसा. फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगलें की झाटयेचे जे फॅक्टरी आसा तेच्या फाटल्यान खूब डंपींग केल्लें आसा. तें डंपींग तांच्यांनी बेगीनच्या बेगीन काडपाचें, नाजाल्यार थंय सोनसडो जातलो. अमके कडेन अमको मनीस कचरो हें करता तशें आमचे 7-8 मनीस आमी तयार केल्ले आसा. ते इमिजिएटली आतां थोड्या दिसांनी ह्या आतां हे अवेरनेस प्रोग्राम आसा पळय त्या अवेरनेस प्रोग्रामाचो एक भाग आसा तो हेचेर अननोन मनीस अशे आसा की तांकां आमी हें केल्लें आहा. तेचेर की जो कचरो उडयता आमी सांगताले अमक्या स्पॉटार वचून तुवें रावपाचो पळोवपाचो हेचेर. आनी ते स्पॉटाचो तो स्नॅप घेतलो तो पालिकेक दितलो आनी पालिके कडसून तेचेर कारवाई जातली. सोनसड्यावेल्या कोयराचो वाद आतां मेरेन गोंयकारांचे वळखीचोसो जाला. कुंकळीच्या कोयर प्रकल्पांतय कोयर कुसपाक लागला. पालिका राजकारणांत गुल्ल आशिल्ल्यान कोयरा कडेन लक्ष दिवपाक तांचे कडेन वेळच ना अशी टिका विरोधकांनी केल्या. कुंकळीचो सोनसडो जावपाक वेळ लागचो ना अशें तांचें म्हणणें. पळयात. अशें आयकूंक येता की सोंसड्यार जेन्ना प्रॉब्लेम जालो तेन्ना सोंसड्यार कांय दीस गार्बेज वयर वचूंक दिनासले लोक. तेन्ना भायल्या भायर ती इतली व्हडली क्वॉन्टिटी गार्बेज हाडून हांगा कुंकळ्यान डंप केली. आनीक आजून पर्यंत कुंकळे म्युन्सिपाल्टीन हेजेर कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना. पण आज थंय अशें इतलें मॅस जाला, इतलें म्हणजे दुयेंसां जातलीं. जे कोण चलयता पळय म्युन्सिपाल्टी ते राजकारण तांणी कुशीन दवरपाक जाय आनी एक गव्हर्नन्स दाखोवपाक जाय. हांगा कितें आतां 99% फक्त राजकारण पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना राजकारणानच मनीस गुंतलेलो आसता तेन्ना हीं कामां कोण करतलो. म्हणून हे सगळे प्रॉब्लेम आमकां पळोवपाक मेळटा वयता ते. सोनसड्यावेल्या कोयर प्रकल्पाक पालिका संचालक तारीक थॉमसान शुक्रारा भेट दिवन थंयचे परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ताचे बरोबर नगराध्यक्ष बबिता प्रभुदेसाय, गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो उपाध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्स, फॉमेंतोचे अधिकारी, मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आनी हेर नगरसेवक आशिल्ले.
पालिका संचालनालयाचे वतीन सोनसड्यार कोयर उखलपाची 4 बेलिंग मशिनां दितले अशें तारीक थॉमसान नगराध्यक्षाक सांगलां. आमचे खबराकार दिवचलच्यान महेश गोवेकार, कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बनावट वळखपत्र बाळगिल्ल्यान दाबोळी विमानतळाचेर पुलिसांनी एकल्याक धरलो. विमानतळार हो मनीस दुबावीत रितीन भोंवतालो. केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेन ताचे विशीं माहिती दिल्या उपरांत पुलिसांनी ताका अटक केलो. पुलीस उपअधीक्षक सुनीता सावंत सांगता, तपासणी उपरांत त्या मनशा कडेन वेगवेगळी वळखपत्रां आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. एकाचेर खुर्शीद आलम जाल्यार दुसऱ्याचेर शेख इम्रान बरयल्लें आशिल्लें. हो मनीस हीच वळखपत्रां वापरून भारतभर भोंविल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. विमानतळार तो फोटो काडटालो. ताचे विशीं पुराय म्हायती मेळोवपा खातीर पुलिसांनी हेर तपास यंत्रणांची मजत घेवपाचें थारायलां. From 9th of June, this person travelled by flight from West Bengal, Dam Airport to Hyderabad, from Hyderabad to Delhi, from Delhi to Goa, Goa to Mumbai, and from Mumbai again back to Goa by bus, and on the same day from Goa to Delhi, and in Delhi he stayed for 2 days, and yesterday early morning he took a flight from Delhi and landed up to Goa airport at 7 a.m. in the morning. He had been to Vasco, again went back to airport in order to fly back for Mumbai. So in this short span of 4 days, he has travelled everywhere by flight, and moreover from Goa to Mumbai, Mumbai to Goa, and again going and coming by bus. All needs to be probed into. And so we have invoked most of the agencies related to security for investigation with us. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. राजधानी पणजेंतल्या मुखेल रस्त्यांचेर पे पार्किंग जातलें. पणजी महापालिकेचे शुक्रारा जाल्ले बसकेंत तसो थाराव घेतला. कॅसिनोंच्यो गाडयो जे सुवातेर पार्क करतात ती नो पार्किंग एरिया. ताका लागून ह्या फुडें कॅसिनोच्यो सगळ्यो गाडयो पाट्यावेल्या पार्किंग प्लाझात पार्क करपाचो थारावय ह्या वेळार घेतलो. आतां मल्टी स्टोरेज पार्किंगान ते कितें आसा फूल गाड्यांकूच आसा. 4 व्हिलर्साचेर पार्किंग आसा थंय. 2 व्हिलर्सा प्रोविजन नासलें. पण आमी तांकां रिक्वेस्ट करता ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक की सकयल जी आसा ग्रावंड फ्लोरचो 2 व्हिलराक पार्किंग एलाव करपाचो. म्हणजे तुका कॅसिनोच्यो सगळ्यो ज्यो 2 व्हिलर तेंची स्टाफाची बायकी आसा थंय वतल्यो. आनी एवरी फ्लोर तेंचे 100 कार्स प्रोविजन आसा. कारां प्रॉब्लेम ना. आनी सगळ्या एरिया सांगता पयलीं पार्किंग आमी आतां 18 जून रोड आनी एबी रोड हय नो पार्किंग झोन आमी फ्रॉम मिरामार सर्कल टू कॉर्पोरेशन बँक. मागीर पे पार्किंग मिरामार सर्कल टू शारदा मंदिर. केरये खांडेपारचो 4 पदरी रस्तो खचला. रस्त्याचें काम जाल्यार कसोबासो 1 म्हयनो जाता थंय आसा. पूण पयलेच पावसान रस्त्याच्या कामाचो दर्जो दाखोवन दिलो. सर्व्हिस रोडाची ही अवती काय जाल्यार महामार्गाची कितें गॅरंटी असो प्रश्न थळावे विचारपाक लागल्यात. केरये खांडेपारच्या सर्व्हिस रोडाचें काम सामकेंच बाबत जालां. रबर सोलिंग केले बगर मातयेचेरच हॉट मिक्सिंग केलां. एकाच पावसांत रस्त्याक व्हडल्यो वेरो पडिल्ल्यान कंत्राटदारान शिमीट कॉन्क्रिटान रस्त्याची दुरुस्ती सुरू केल्ल्याचें खांडेपारचो समाज वावुरपी संदीप पारकारान मिडियाचे नदरेक हाडून दिलें. ह्या कामांत भ्रश्टाचार जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान दक्षता खात्या कडेन रस्तो कामाची चवकशी करपाची मागणी करतले अशें ताणें सांगलां. पळयात. तो जर 1 म्हयनो फक्त जाला करून हो जर रस्तो खेचला जाल्यार हेंची कितें गॅरंटी आसा की नॅशनल हायवे आमकां सेफ्टी आसा म्हणून नॅशनल हायवेची.
सगळी फकाणां करून दवरल्या फक्त कमिशनाच्या आदाराचेर कामां जाल्ल्या हेंची. इंजिनियर काय ना म्हणटा हो म्हणटा गटर न्ही आहे, गटर करपाचें काम हेंचें काम, आमचें काम न्ही आहे. प्रोविजनूच ना उदक वचपाक जाल्यार उदक खंय वयतलें. आनी हेंच्यांनी फक्त कितें केलां, पयलीं सोलिंग करप आसता रोड करता आसतना हेंच्यांनी सोलिंग बीन कांय करूंक ना, फक्त माती पोना तांबडी घातली आनी मातयेचेर तेंच्यांनी रस्तो थांबला. सगळी फकाणां करून उडयल्या हेंच्यांनी. आमी हे विजिलन्सान केस घालतले हेंचेर, फूल इन्क्वायरी हाडटले, फूल जितलो रोड आजून पासून जितलो केला तितलो आमी विजिलन्सान केस घालतले हेंचेर की हेची इन्क्वायरी जावची म्हणून. कित्याक आमचे टॅक्स पेयर आमी जे आसा तेजो पयसांतल्यान हो रस्तो जाता. गंभीर आमकां फारीक करना हेचे पयशे आनी 5-10 वर्साचे आनी 20 वर्साचे गॅरंटी दिता आमकां हे. अजून म्हयनो जावंक ना रस्त्याक ह्या. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आनी परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या दोतोरांनी शुक्रारा आंदोलन करून पश्चिम बंगालात 2 दोतोरांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध उक्तायलो. 300 परस चड दोतोरांनी ह्या आंदोलनात वांटो घेतिल्लो. हल्लो जाल्ल्या दोतोरांक न्याय दिवन दुबावेतांक शिक्षा करपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. मणिपाल हॉस्पिटलाच्या दोतोरांनी काळ्यो रिबीनी बांदून आंदोलन केलें. पश्चिम बंगालांतल्या NRS वैजकी हॉस्पिटलांतल्या 2 दोतोरांचेर हल्लो जाल्लो. ह्या हल्ल्या उपरांत आपल्या सहकारी दोतोरांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर ह्या हॉस्पिटलांतले दोतोर फाटल्या 3 दिसां सावन संपार गेल्यात. हे फाटभुंयेर पश्चिम बंगालांतल्या दोतोरांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयातल्या दोतोरांनी शुक्रारा आंदोलन केलें. This our rally today we are conducting in protest against the attack on doctors in Kolkata NRHMC Medical College on the 10th of this month. There were 2 doctors have been severely injured and the injuries have been so extent that they require a surgery. The Kolkata government has not taken any action to arrest the culprits or to protect the doctors. The doctors have been demanding only the protection and action against those culprits. That thing also has not been done so far. So instead of that solving the matter, the West Bengal CM has escalated the matter by issuing an order to vacate the doctors from the hostel. So this is very unfair. So we as a Goa Association of Resident Doctors, juniors and senior residents are standing in solidarity with the Kolkata doctors. दोतोरांच्या आंदोलनाचो गोंय वैजकी महाविद्यालयाची सेवेचेर कांयच परिणाम जावंक नाशिल्ल्याचें डीन दोतोर शिवानंद बानेकारान सांगलें. दोतोरांच्या आंदोलनाची पूर्व कल्पना आशिल्ल्यान पर्याय वेवस्था केल्ली अशें ताणें सांगलें. हो जो स्ट्रायक आसा दिस इज इन कनेक्शन विथ एट्रॉसिटीज ऑन डॉक्टर्स एट वेस्ट बेंगॉल कॅलकटा जाल्या म्हणून आमचे रेजिडेंट डॉक्टर गार्ड मेंबर्स सगळे स्ट्रायकार गेल्यात. तांच्यांनी सकाळी 8 they have stopped working in the hospital and they will join at 5 o'clock. That is what they told me. But hospital functioning is not affected because we already had a meeting of heads of department and we have done what is called as a contingency plan, from which we have invited some doctors from health services. We have got our doctors who are on the vacation also, and we have deployed some doctors from preclinical side. So all OPDs are functioning normally, emergencies, casualty, everything is functioning normal. Our video journalist Shyamchari from GMC Bamboli. राजकारणात कोणच कोणाचे शासना खातीर दुस्मान आसनात ह्या विधानाची परतून एकदा प्रचिती आयली. मगोपाचो फुडारी केतन भाटीकारान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक फोन केलो आनी एका फोनार मुख्यमंत्र्यान ताचें काम केलें. दोगांयनी मेळून मुंबय विमानतळार अडकून पडिल्ल्या प्रवाशांक आनी तांचे बरोबर आशिल्ल्या दुयेंतींक थाकाय मेळोवन दिली. मुंबय विमानतळार कांय प्रवासी अडकून पडिल्ले. एर इंडियाच्या विमानाक कळाव जाल्लो. तांचे बरोबर कांय दुयेंती आशिल्ले. शुक्रारची ही घडणूक. एर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांची वागणूकूय सारकी नाशिल्ली. मगोबाचो फुडारी केतन भाटीकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक फोन करून हे परिस्थितीची जाणविकाय करून दिली. ते सरशी मुख्यमंत्र्यान ताची दखल घेत सगळ्यांचे जेवणाची व्यवस्था केली. इतलेंच न्हय, तांचे खातीर पर्यायी विमानाची सोय करून दिली. मगोप आनी सत्ताधारी भाजपा हांचे मदीं आदलेवरी संबंध ना. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यांचें हें वागप म्हत्वाचें. ते काल तांच्यांनी आमकां ही रिप्लाय दिली की आम्ही म्हटलं की हमको क्यों पानी नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा. सर हमारा ड्यूटी है, आपको जो बोलना है बोलो म्हणून.
सो इतलो एरोगंटली आमचे कडेन तांच्यांनी उलयले, पण आमचो सीएमान विदीन 2 मिनिट्स 2 रिंगान फोन उखलून अर्द वरान आमकां फ्लायट म्हणजे करपाक जाय आशिल्लें आनी जर वील पावर आशिल्लो जाल्यार एअर इंडिया करूं शकता आशिल्लें, पण रास्ताक आमकां सेक्युरिटी कडेन येवन थंय जमनीर बसून एअरपोर्टाचेर बोवाळ घालचे पडले, जे तुमकां व्हिडिओज हांवें धाडला, मुर्दाबाद पॉइंट, आनी आमी तांकां सांगलें आपको अरेस्ट करना है आप अरेस्ट करो, हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी हम इधर से जाने वाले नहीं है. सो दिस इज अ थिंग विच एअर इंडिया and the government has to look, and we request the government to find who was the crew and who was the pilot who refused to take the flight. कित्याक 11:25 मिनिटांक फ्लायटी दोन्ही विमान आयिल्ल्यो, 2 एअर इंडियाचे विमान आयिल्ल्यो, आणि आमकां ते एअर इंडियाच्या स्टाफान कितें सांगलें की हमारा नाम मत बोलो सर, वो पायलट रेडी नहीं है, कैप्टन रेडी नहीं है बिकॉज ऑफ टायर्ड है. Even if he's tired, then why there was no replacement? These are the questions which we need to ask so that no more people suffer through Air India. अरे खंयचो सीएम रातचो देडान फोन करतो, 7 टाइम फोन केला ताणें म्हाका. जेवण अरेंज केलें इंडियन कबाबान मुंबय इंटरनॅशनल एअरपोर्टार, जेव ना जेव त्या लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्या लोकांनी मागीर व्हिडिओ हांवें तुमकां धाडला, तो व्हिडिओ करून थँक्स म्हटलें ताका. वाय ही नीड्स टू 1:30, 1:20, 1:90 हांव टायमींग सांगता खंयच्या टायमार ताका आमी फोन केलो तो. 7 टायम्स एक सीएम फोन करता, हांवें एकूचदा कॉल घालता ताका, कितें बाबा जालें, कात जालें, रिस्पॉन्ड करता, आनी तेणी टेल्स अस की इतलें म्हणजे वी हॅव टू अप्रिशिएट इट. एवरी गोवन शुड ऑल्सो नो वॉट ही हॅज डन गुड वर्क. ह्युमन कर्टसी खातीर हांवें फोन केला, दो वी आर फ्रॉम डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज. Though we will blame the government and the chief minister many a times, but when good is done, we need to share it, we need to tell people about it, and we need to really appreciate it beyond political lines. फोणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. बाकीच्या राज्या परस गोंयांत रक्तदानाचे प्रमाण बरें आसा अशें भलायकी सचिव जे अशोक कुमार म्हणटा. गोंयांत आपखोशीन रक्तदान करपाचें प्रमाण 80% पावलां. संवसारीक रक्तदान दिसाच्या निमतान घडोवन हाडिल्ले कार्यावळीत तो उलयतालो. शुक्रारा पणजे हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. गोंय राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी आनी गोवा स्टेट ब्लड ट्रान्सफ्युजन कावन्सिलाचे जोड पालवान हे कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. We are having a good percentage of blood donation in the state of Goa compared to other states. The voluntary blood donation is reaching nearly 80%. Of course, we want it to increase it more. And we have sufficient quantity of blood in all our registered blood banks, and it is able to meet the requirements of the all the hospitals in the state of Goa. And the government has also approved for upgrading the infrastructure of the blood bank in GMC, whereby we will be going for complete separation of the components of the blood. पाव विकप्यांकय बेगीनच अन्न सुरक्षा कायद्या खाला हाडटले अशें तांणी सांगलें. FDA कायद्या खाला तांची नोंदणी जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें तो म्हणटा. तांचे खातीर प्रशिक्षण कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें तांणी सांगलें. We also want to bring the pav sellers who are selling the pav on the bicycles to bring under the safety of Food Safety Act. It will be a little difficult, but we have sought the cooperation of the Bakers Association, because ultimately the pav sellers, they don't produce the pav, they only procure it from such bakeries and then sell it. So we have sought the cooperation of the association. Idea is to get the list of such pav sellers from the bakeries who are supplying to them, so that we organize a training program for these pav sellers also and get them registered under the FDA, because under the Act, Food Safety Act, every person who is dealing with the food in one way or other needs to be registered or get licensed under the Act. So we are having a good percentage of blood donation in the state of Goa compared to other states. The voluntary blood donation is reaching nearly 80%. Of course, we want it to increase it more. And we have sufficient quantity of blood in all our registered blood banks, and it is able to meet the requirements of the all the hospitals in the state of Goa. And the government has also approved for upgrading the infrastructure of the blood bank in GMC, whereby we will be going for complete separation of the components of the blood. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी इर्शाद शेख. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.